आम्ही जी घरां बांधलेली ती गव्हर्मेंट लँडाची सरकारान आमच्या घर योजना खाली ही घरां आमची लिगल करपाचो निर्णय घेतला। आमकां बरें दिसता की ती आमची घरां आतां लिगल जाली, कित्याक आमकां खूब प्रॉब्लेम जाताले। कितें डॉक्युमेंट्स आमी कितें म्युनिसिपालिटीन वयताले आमकां डॉक्युमेंट्स मागताले, आमचे कडेन लिगल डॉक्युमेंट कांयच आसनासले। सो हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा की आमची ही घरां तेणी लिगल करून दिवपाचो निर्णय घेतला, त्या खातीर हांव ताका थँक्यू म्हणटा। आनी आमच्या आमदाराकूय संकल्पभाई आमोणकराक तांकांय थँक्यू म्हणटा। आमी गव्हर्मेंटान एक बरी संधी दिलेली आमकां, पण एक घर कितें तें आमकां दूख खबर। हांव हरबार एक आमचे पोर्तुगीज टायमार ही घरां हांगासर ही घरां आमची गव्हर्मेंट लँडाच्योच आहा, पूण आयज ही पोर्ट्रोस कितें म्हणटा की आपली जागा म्हणून। पूण हेज्या खातीर आमी एक केस कोर्टान आमची घातलेली, केस आमी जिखून दिलेले। संकल्प बाबान आमची एसेंब्लीन एक हो इश्यू काडलेला आनी ती रिसीव आमचो एक बारांच्या बारा आमची केस ती हे जाल्लेली आहा। आतां लँड सर्वेन ती केस आहा, ती संकल्प बाबान सांगला आमकां ती सगळी रेग्युलायज करून दिता म्हणून। मैंने देखा है कि बहुत साल पहले से मैं देख रही हूँ, पायना में हमारा भी माँ का घर था, वहाँ पर भी घर तोड़ा गया। वहाँ पे जिसी को भी नोटिस दिया था उनका भी तोड़ा, जो जिसका नोटिस नहीं दिया उनका भी तोड़ दिया। इसीलिए हम लोग के साथ हमेशा वो सर आमोणकर सर हमारे साथ थे, कभी भी हमारा साथ दिया घर बचाने के लिए, लेकिन थोड़ा घर बचा नहीं पाया है। इसीलिए हमको डर थे कि हमारे भी यहाँ भी जट्टी पर भी नोटिस आते रहते हैं। अभी भी हमको डर था कि अभी भी हमारा कभी भी घर निकल सकते हैं या तो गिर सकते हैं, कोई उनका हम लोग को हटा सकते हैं बोल के। इसीलिए अभी हमको डर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ संकल्प सर आमोणकर हमारे पीछे खड़े हैं और हमारा मिनिस्टर भी हमारे पीछे है। अभी हम किसी से डरने की भी जरूरत है। हम धन्यवाद मानते हैं कि हमारा घर हमारा नाम से हो जाए, इसीलिए आप सबको थैंक यू बोलते हैं। धन्यवाद। हमारे मरमुआ का एमएलए आमोणकर साहब को थैंक यू बोलने का और बीजेपी पार्टी को थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए जी। और हमारा प्रमोद सावंत और हमारा बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार ने हमारा मरमुआ का इलीगल घर इलीगल लैंड ये जो बात था वो निकाल के बढ़ाया, क्योंकि हमारा आमोणकर साहब ने असेंबली में बात करके इस मुद्दे को जीत के लाया, मतलब इस बात को हटाया। इतना साल में कोई किया नहीं था, ये काम हमारा आमोणकर साहब ने किया है। इस बात के लिए हमारा कोई मंदिर हो या घर हो सब काम लीगलाइज हो गया, इलीगल था। तो इस बात के लिए हम आमोणकर साहब को और हमारे भवन साहब को थैंक यू बोलना चाहते हैं। नमस्कार। जितली जी घरां आसतली हांगा आमी खूब अशें आसतली की इतले आमकां त्रास जाता। सगळे जाण आमकां येवन अशें म्हणटाले की तुमचें आज घर पडपाक शकता, तूं इतलें बरें कितें स्लॅपाचें घर बांदता, इतलें बरें कितें करता काय। सदांच येवन एकेकडेन आमकां सांगताले की तुमची घरां म्हणटाले। आनी आमी हेज्या पयलीं खूब अशी फायली हे करून म्युनिसिपालिटीन बीन आमी दिल्ली आसतली, कितली 10-15 तरी आमची अशी अशें डेसीसी तांची म्युनिसिपालिटीन दवरलेले आसा, पूण त्या फायलीचो आमकां आजुनी पर्यंत कसलोच एक असं कितें हें मेळ्ळें नासलें की सोल्युशन तुमचें जातली की तुमची घरां ही लिगलीच जातली म्हणून घेवन। तर आतां पळयलें जाल्यार आमच्या भाईन संकल्प आमोणकरान ह्यो विशय व्हरून आमच्या एसेंब्लीन मांडलो आनी तेन्ना ह्यो एसेंब्लीन तेजो तो आमच्या सीएमान मागीर तो आयकून घेतलो। आनी मुरगांवची जितली ती घरां आसा तुमी कांय भिवूंक नाका, तुमचेच ती आतां नांवाचेर जातली आनी तुमकां कसलोच एक भिराण ना। आनी आमच्या भाईने कार्य करून दाखयलेलें आसा आनी हांव तेजे थँक्यू। आमचें घर हें लागून भाई आमकां लागून केलेलें आसा। हांव बीजेपी सरकाराक प्रमोद सावंताक आनी आमच्या भाईक खूब देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलें सांगपाक रावता साड्यार रावता साड्यार, पण आमी भुरगेपणा पासून आज ह्या साड्यार पळयल्या वातावरण की ही जी एरिया आसली पळय ती एक्चुली फ्री पोर्ट आनी डिफेन्स एरिया म्हणून हें आसलेली रिजर्वेशनाचें आयकूंक जाता। म्हणून साड्यार ही आमची जी घरां बांदलेली सगळी इलिगल आसा आनी ती इलिगल आतां इतकी वर्सां आमची लोक आतां गांवांनी पंचायत लेवलीक सुद्दां आतां कितें आहा की एक बोटो बांदतलो जाल्यार ते बोटो बांदतात, पण तेन्ना एक ते नंबर मेळटा आनी ती लिगलच जाता। पण आज 40-60 वर्सां जाली साड्यार तशें अजून पर्यंत ताका प्रोग्राम नासलो। तो आज भारतीय जनता पार्टीच्या अधिपत्या खाली अंत्योदयाच्या हेच्या प्रमाणे आज प्रमोद सावंत सरान जो काय निर्णय घेतला आणि अख्ख्या गोंयांतल्या लोकांक जो काय जो एक चतुर्थीच्या निमतान एक जी काय एक भेट दिल्लेली आसा, तशेंच आमचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी सुद्दां हांगासर मुरगांव मतदारसंघात भुरगेपणा पासून दिवस काडलेले आहा आनी तेची तेणी प्रचिती पळोवन
आज त्यांनी आमकां चतुर्थीच्या निमतान हो जो काय माझे घर या संदर्भात जो काय निर्णय दिलो आहा ती संकल्पना घेऊन त्यांनी आमकां खूप खुशी केलेली आसा। तसेच आमदार संकल्प आमोणकरांका फुडील भावी आयुष्यात तसेच फुडील कार्यात ताका यश येवचें आनी आमचे सगळ्या मुरगांव मतदारसंघाचे ताका आशिर्वाद आसतले आनी फुडल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक इलेक्ट जावन ताका पहिल्याच मोठ्या मंत्रीपद दिवन आज सडेकरांची सगळी आशा त्यांनी पुरे करचे हे सरकारा कडेन मागणी मागता। आमचे आता 4th जनरेशन आमचे आजो पोर्तुगेज टायमा पासून सड्यार रावतालो। आमी जे हांगासर उदकाक लागून कितें हाल काडल्या पळय ते आज आमचे पुर्वजांना एनी हांव सर्वप्रथम भाई संकल्प आमोणकराक मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा। कारण त्यांनी हे सनदीचो विशय हाडला आनी एक कायदेशीर घरां जावची तेचे खरें हांव अभिनंदन करता। आयज पर्यंत सड्यार खूब आमदार येवन गेले, तेंची आमी आश्वासनां पळयलीं, पण आयज आमचो मुद्दो भाईन संकल्प आमोणकरान विधानसभेन येयलो आनी तो खरो करून दाखयलो। त्याच्या बद्दल प्रमोद सावंत तशेंच भाईचे आमदार आमोणकरांचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच तेंच्या कडल्यान बरी कामां जावची ही म्हाजी इच्छा। देव बरें करूं। आणि आमचे मुरगांवचे आमदार आयज ऐतिहासीक निर्णय घेतला आमकां सडेकरांक लागून। आमकां सदांच भिरांत दिसतली म्हाजें घर वयता काय म्हणून। आयज आमी गणपती पुजता करप पूण म्हाजें घर सुरक्षीत आसा काय कितें ना। तर आयज हे डिसिजन घेतले मनोहर भाईन आनी आमचो आमदार तेणी दाखोवन दिले आपूण आमदार कसो आसता तो। त्यांनी आयज कसलीच भिवपाची गरज ना। आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान प्रमोद सावंतान मनोहर भाईन डिसिजन घेतलेले म्हाका अजून उगड आसा। जेन्ना बायणां वेचवस्ती गायब जाल्ली त्याच्या नंतर सेकंड डिसिजन आनी मुरगांवकारांक कसलीच भिवपाची गरज ना अशें आमी सांगपाक लागले। कित्याक आयज हांव गणपती पुजता करप पूण म्हाज्या घरांत भिरांत आसा कित्याक कोण लेटर हाडिता म्हणून। पूण हे सिद्ध करून दाखयलें तेच्या आमदारान एसएम दाखोवन मनोहर भाई नंतर सेकंड आमदार प्रमोद सावंत आनी प्रमोद सावंत ते डिसिजन घेतले पळय आमकां सडेकरांक आमकां मुरुकारांक कसलेच गरज ना, कसलीच भिवपाची गरज ना। येणाऱ्या काळात हे भविष्य हे आमचे आमदाराचे आमचे भाजपाचे हे भविष्य उज्वल आसतलें इतकेंच सांगता आनी हांव देव बरें म्हणटा आमच्या गोव्हर्मेंटाक आमच्या सरकाराक। थँक्यू। सड्यार रावता, सड्याचो रेजिडेंट हांव आमी हांगा जे येयल्ले आसा हांव जो येयल्लो आसा तो सर्वप्रथम आमच्या आमदाराक आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक थँक्स म्हणपाक येयला की म्हाजें घर हे योजने अंतर्गत जे उलोवपाक येयला। हांव थोडक्यान सांगूंक शकता की 18 डिसेंबर 1979 सड्यार फर्स्ट घर जालें फातिमा म्हणटा तेजे आनी 23 डिसेंबर 1979 आमचें घर जालें। आमचें घर आनी ते सचिनाचें घर जालें आनी तेच्या नंतर त्याच दिसाक सड्याचेर कमीत कमी 2,500 घरां जालीं। आनी जेन्ना इलेक्शन जालें सगळें जालें जेन्ना आमकां पाण्याची आनी जी समस्या आसलेली ती समस्या निर्माण करपा खातीर तेन्नाचो जो मंत्री आसलेलो शेख हसन हरून ताका आमी सांगलें की अशें आसता पण आयज आमकां घरा रजिस्टर आमच्या घर नांवाचे टॅक्स आसलो पण थंय एक कॉलम आसलो की केन्ना जर गव्हर्मेंटाक गरज पडली जाल्यार ते टेक ओवर करपाचें म्हणून। पण आयज आमच्या आमदारान जे विधानसभेत जे विधेयक मांडले हे मांडले आनी त्या अंतर्गत तेचे ते अफेड केले प्रमोद सावंतान आनी जी घरां जी आसा ती आमच्या नांवार करपाचें जे विधेयक मांडलां त्या बद्दल हांव सर्वप्रथम आमच्या आमदाराचे थँक्यू म्हणटा आनी तेच्या नंतर डॉक्टर प्रमोद सावंताक बी थँक्यू म्हणटा आनी थँक्यू सगळे। आमची घर सड्यार ती आमकां पयलीं नळ्याचे आसली ते स्लॅबाचे बांदतना आमकां खूब त्रास जाले। विचारताली लोक तुमी आतां हे स्लॅबाचे बी बांदता फाल्यां सगळी मोडली जाल्यार कशें कितें करतली म्हणून आमी बाकी सगळे अशे नेबरांक बी विचारले तेन्ना जाता ते जाता सद्या बांद अशें केले पण आतां हे लिगलायज जाला त्या बद्दल मी आमच्या आमदार संतोष भाई आमोणकर ताका खूब थँक्यू म्हणटा। तशेंच प्रमोद सावंत सीएम आमचे ताकाय खूब थँक्यू म्हणटा। देव बरें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।